आम्ही हांगा आयज कोटोमोळ हांगा आमी पळय जेन्ना हांव म्हज्या डोर टू डोर भोंवतालें तेन्ना हांगा जे भाव भयण्यांनी म्हाका सांगलें वाड्या वयले की मॅडम हांगा किमसां इतली जाल्या दॅट यू कॅनॉट टॉलरेट म्हणून इट इज अनबेरेबल म्हणून 6 o'clock 6 PM in the evening it seems there's mosquito breeding and lot of mosquitoes, so the fear that their children or the senior citizens might get malaria or dengue or तरेकवार तुका खबर आसा किमसांक लागून कसली कसली दुयेंसां जाता. सो वेन दे टोल्ड मी इमिजिएटली विदिन 2 days I made it a point to get my team here and we are here now. We have started the spraying. We are doing chemical घालून आमी स्प्रे करपाल्या आख्खो वाडो हो आमी स्प्रे करतली सो दॅट दीस न्यूसन्स विच इज देर शूड स्टॉप म्हणून. आमगे हिंगा सोदाची सारखी बायलांक बसपा जायना जायती कितें जाताय भुरग्यांक देखून खेळपा मेळना. आमच्या बाये सांगून आमचे सगळे मॉस्किटो मारपा लायला मेडिसीन. हय आमगे गांवांत जायते किमसां लागून येताय सो जाल म्हणटरी आमकां रावपा जायना. सो आमी प्रतिमा बाई सांगिल्लें अशें अशें मातशें आमगे प्रॉब्लम आहा. सो तेणें आपणाली टीम काडली आनी सगळे आमगे भुरग्यांक लागून जाणटेल्यांक लागून जायते जाणां त्रास जाताय आनी डेंगू दुयेंस येयलो आहा. ताका लागून आमच्या प्रतिमा बाई सांगिल्लें आमगे मातशें स्प्रे करून घे म्हणून आनी आतां आमगे तेंगे टीम वर्क लागल्या कामां. सो थँक्यू प्रतिमा बाई. Thank you.